एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? सो टाईम झाला असा 12 आणि हांव आता ब्लॉग स्टार्ट करता. घरची सगळी कामां जाल्ली आसा आणि ऋतू गेला. ऋतूची आयज एग्जाम, ऋतू गेला स्कुलान. आयजच्यान तेजे एग्जाम स्टार्ट आणि आयज तुजो मॅथ्स पेपर. पळोवया की करता येतले. आनी फाल्यां ताका हॉलिडे आसा. फाल्यां दसरो न्ही, फाल्यां आनी परवा 2 दीस ताका हॉलिडे आहा. डायरेक्ट मंडे पेपर, टेन्शन ना. ओके, सो म्हटलें व्लॉग स्टार्ट करूया. म्हटलें घरची कामां सोंपना. हें कर तें कर, पूस हें क्लिनींग बिनींग सगळें धूळ पडटा सारकी घर सदांच क्लीन करचें पडटा. आनी आयज वेदर सामको बरो आहा. वत येता, सावळी येता. आनी 2 दीस कंटिन्यूस पावस आसलो न्ही. हेजू केला बरा. एक ग्रील आसा पळय, दिसता आसतलें. ग्रील आनी हें नॅट आसा न्ही, मातशें धूळ आसलेलें. म्हणजे फाटल्यान ना तेवटेन हेवटेन न्ही. तेवटेन कितें आतां हात घालून न्ही अशें पुसपाक बीन जायना. अशें हात फाटल्यान घालून अशें पुसपाक बीन जायना. हात बीन दुखता. सो 2 दीस कंटिन्यूस बरो पावस पडलो न्ही, वारो पावस, उदीक सगळें हेवटेन मारपाक लागलें. सो त्या उदकान न्ही सगळें म्हणजे तें नॅट आहा पळय बरें क्लीन जालें. सो म्हाका मातशें कमी पडलें काम. दिवाळीक न्ही हांव सगळें कितें तें नॅट बीन न्ही पुसून काडटा. सो 2 दिसान पावसान न्ही बरें नॅट आहा पळय बरें क्लीन जाला. सो तें एक टेन्शन ना. काल नासलेलो पावस. पळय 2 दीस कंटिन्यूस पावस पडलेलो. काल ना, काल रातचें मातशें घुडघुडलो पण येवंक ना पावस. ओके, सो आयज न्ही हांव एक्चुली म्हाजें आयज व्लॉग करपाचें कांय हें नासलेलें. सो म्हाका न्ही आयज पनीर करून आसलेलें घरा, पनीर. सो म्हटलें पनीर करतात न्ही तुमकां हांव शेअर करूया. म्हटलें घरा कशें करपाचें पनीर. खूब सोंपें आसा. थोडे तुमकां टिप्स तुमकां शेअर करतलें. ते टिप्स तुमी फॉलो करात आनी पनीर करात. जेन्ना तुमी घरा पनीर करता पळय, तें पनीर सपोज करून सोमतेच तुमी कितें रेसिपी कितें केलें न्ही, एकदम बरें लागता टेस्ट. म्हणजे टेस्ट सामकी डिफरंट लागता न्ही. पनीर न्ही खावपाक न्ही एकदम बरें लागता. मार्केटासून हाडटा पळय आमी ते करून खावचे पेक्षा घरात तुमी अशें पनीर करून न्ही तेन्नाच तुमी पनीर पराठा नाल्यार पनीर भुर्जी, पनीरची कितें कितें आहा रेसिपी, मटर पनीर हें तें तुमी करात घरात पनीर करून. तेजी टेस्ट आहा पळय एकदम डिफरंट लागता. सो मम्मी म्हाका म्हणटा घरात पनीर कर आनी दिस रेसिपी कर की कर म्हणून. सो आयज करतलें हांव पनीर. खूब इजी आहा तें. मागीर नेक्स्ट डे पळोवया टिफिनाक ऋतिकाक पनीर पराठा ताका खूब आवडटा पनीर पराठा. ओके, सो म्हटलें आयज करताच न्ही तुमकां शेअर करूया म्हटलें. आनी हांवें तुमकां केन्ना पनीर रेसिपी शेअर करूंक ना, होममेड कशें घरा करप तें. ओके, तेंच म्हटलें फटाफटा घरची कामां केली आनी मागीर आयज मेनू दाखयता कितें आतां जेवणाक. आयज फ्रायडे न्ही, मम्मी आयज नॉनवेज खायना. सो आमी फ्रायडे अशें कांय नुस्तें बिस्तें हाडना. आसलेलें किंगफीश तें फ्राय करतलें आनी दाळ केला आनी कच्चे केळीक मसाला लायला मम्मी, ते फ्राय करतले. आनी करेला मसाला लायला ते फ्राय करतले. आनी कांय ना, दाळ केला इतलेंच. हेंच आयज स्पेशल. ओके, सो दाखयता तुमकां. करूया आमी स्टार्ट पनीर. आनी आयज शिव सामको बेगिना गेलो सकाळी, कित्याक आयज ताका इवेंट आसा आनी फाल्यां दसरो न्ही, गाडी वॉश करून आसलेलें. एक्चुली न्ही जेन्ना दसरो आसता पळय त्या दिसाकूच तो गाडी वॉश करपाक दिता भायर. 2 कार आनी 2 बायक न्ही, नाल्यार तो वॉश करता केन्ना केन्ना, पण ताका टायम ना. सो फाल्यां गाडी वॉश करपाक दिवया म्हटल्यार फाल्यां ताका टायम ना, फाल्यां कामाक ताका वचूंक जाय. सो आयज सकाळी बेगिना गेला, गाडी दिले, वॉश केले, मागीर तो गेला इवेंटाक. सो फाल्यां आनी टायम मेळचें ना गाडी वॉश करपाक. सो ऋतिकाचें सायकल उरला, आपूण वॉश करता हांव पावलो. स्कुलांतून आयलो की ताका सायकल हाड म्हणटा आनी ताका वॉश करून दवर म्हणटा. चिंतलेलें की हांवच वॉश करया म्हणून तो आयकतना रडपाक लागलो. आपूण वॉश करता हांव पावलो असं म्हटलें. ताकाच वॉश करून दी. ओके, चला करूया आमी पनीर होममेड. खूब इजी. थोडे तुमकां टिप्स बी शेअर करता ते फॉलो करा आनी करा तुमी. रोखडें येता. ओके, दाखयता तुमकां. चला, सो पनीर करपाक न्ही हांवें न्ही हांगा 2 लिटर दूद घेतला. तुमी जाय जाल्यार 1 लिटर दुदान करूं शकता. 1/2 लिटर दुदान करनाका, तें मागीर इल्लेशें जाता पनीर. सो हांवें घेतलां हांगा 2 लिटर. ओके, आनी जेन्नाय तुमी पनीर करता न्ही अमूल हें बेस्ट आसा. आनी फूल फॅट मिल्क तुमी क्रीम यूज करा. म्हणजे हें पळय फूल क्रीम हें, फूल क्रीम मिल्क हें. ओके, जे फूल क्रीम मिल्क आसता पळय तेंच तुमी यूज करा. तितून न्ही पनीर न्ही एकदम बरें जाता. सो पनीर न्ही 2 भशेन आसता, एक मलाई पनीर आनी एक सादा पनीर म्हणून आसता. सो मलाई पनीर न्ही चडशी न्ही म्हशीचें दूद आसता पळय तेज्या पासून केल्लें जाता. तितून कितें जाता बरें चड प्रमाणान न्ही हें आसता क्रीम, फॅट आसता, म्हणजे क्रीम चड आसता मलाई. सो आयज हांव करता तें अमूल घेतलां हांवें. हें फूल फॅट क्रीम आसा. ओके, हितून न्ही मातशें बरें जातलें पनीर. सो इफ तुमकां सादा पनीर करूंक जाय न्ही जाल्यार गायेचें दूद तुमी घेवन करूं शकता. ओके, सो 2 भशेन आसता तें पनीर. याद धरा तुमी, मलाई पनीर आनी एक सादा पनीर. सो आयज हांव करता तें मलाई पनीर, कित्याक हांवें फूल फॅट क्रीम घेतला.
ओके. सो आता न्ही हांव हें दूद न्ही एक आयदनान ट्रान्सफर करून घेता. सो हांगासर पळय हांवें दूद एक कडायेन घातलां, दवरलें हांवें गॅसीर. आतां न्ही एका हाय फ्लेमीन न्ही दुदाक न्ही बरें बॉयल करून घेवंक जाय. ओके, फ्लेम आपण हाय दवरात आनी दुदाक न्ही आतां बरेंशें आमी बॉयल करून घेवया. सो दुदाक न्ही बॉयल येवपाचो टायम आसा. सो हांगासर न्ही एक बावलान न्ही हांवें घेतला एक 2 व्हडलो चमचो हांवें घेतला हांगासर विनेगर घेतला. ओके, आतां हेतून घालता हांव 1/2 कप उदक. सो हांवें न्ही विनेगरान उदक घातलां हांवें 1/2 कप आनी सायडीन दवरला. इफ तुमकां विनेगर घालपा नाका जाल्यार तुमी लिंबूचो रोस 1/2 लिंबूचो रोस पिळोवन घेयात आनी 1/2 कप उदक ॲड करात. इफ तुमकां विनेगर आनी लिंबूय यूज करपा नाका जाल्यार तुमी 2 व्हडलो चमचो दही घेयात, तितून 1/2 कप उदक घालात आनी मिक्स करात. खंयचे तुमी एक मॅथड फॉलो करूं शकता. सो हांवें घेतला हांगासर विनेगर. सो विनेगर, लिंबू नाजाल्यार दही. आनी जेन्नाय तुमी दुदान जेन्ना विनेगर घालतले पळय डायरेक्टली विनेगर घालप ना, कळ्ळें न्ही. डायरेक्टली विनेगर किंवा लिंबू दही डायरेक्टली घालप ना, उदकान ताका बरें मिक्स करून घालूंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी पनीर करतले पळय, इफ तुमी डायरेक्टली 2 चमचो सपोज विनेगर घातले जाल्यार पनीर मातशें हार्ड जाता. ओके, आनी इफ तुमी उदक ताका मिक्स करून सपोज विनेगर घातले जाल्यार पनीर न्ही मातशें सॉफ्ट जाता. हें तुमी मुद्दम ट्राय करून पळयात. ओके, डायरेक्टली केन्नाच विनेगर घालनाकात, उदकान ताका मिक्स करून घालात. ओके, हें टीप तुमी न्ही याद दवरात. ओके, दुसऱ्या आयदनान ट्रान्सफर केला कित्याक बरा तितून मातशें भरलेलें न्ही तें, जेन्ना बॉयल येतलें पळय सगळें दूद भायर येतलें म्हणून हांवें हितून घातलां. ओके, ताका न्ही बरेंशें बॉयल हाडुया. सो हांगासर पळयात दुदाक न्ही बरें बॉयल येयल्लें आसा. आतां न्ही फ्लेम लो दवरात आनी ताका बरें अशें मिक्स करून घेयात. सोमतेच ताका विनेगर घालप ना. ओके, कित्याक खबर आहा आतां वयर तें मलाई येयला न्ही, दुदान न्ही बरें अशें ताका मिक्स करून घेवंक जाय. आनी आतां फ्लेमची आमकां गरज ना. सो हांवें न्ही लो दवरला, बंद करून हांवें जस्ट लो दवरला आनी हेका न्ही बरें अशें मिक्स करून घेयात. ओके, आतां मिक्स करून जाल्लें आसा. आतां हांव घालता विनेगर आनी जेन्ना हांव विनेगर घालतलें पळय तें वांगडाच घालप ना, इल्लें घालून ताका मिक्स करून घेवंक जाय. ओके, आतां हें पळयात बरें एका मिक्स करून घेतलां. आतां हांव घालता विनेगर. सो पयलीं थोडें घालता आनी मिक्स करून घेता. अशें मिक्स करात, एकदां वांगडाच थोडें विनेगर घालनाकात, अशें घालून ताका न्ही मिक्स करून घेयात. सगळें घातलां हांवें. सो हें पळयात तुमी पळोवंक शकता विनेगर घातलें की न्ही अशें दूद फुटलेलें आसा. हें पळयात. ओके, सो आतां गॅस बंद करता आनी एका न्ही एक म्हणजे काडून घेवया. एक कपडो घेवंक जाय आमकां, कॉटन कपडो, आनी कपड्यान न्ही हें काडून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही हांवें एक बावल घेतला हांगासर, मागीर हांगा पळय हें पळय नॅट जाळीचें, आनी हांगासर घेतला हांवें न्ही कॉटन कपडो. सो आतां हें खूब हितून घालता. मम्मी सांगला घाल म्हणून, मातशें वजन आहा न्ही, सावकास. सावकास आहा. सो हांवें हांगासर 2 लिटर दूद घेतला आनी इतलें जाला पळय. येस. सो हें पळयात हांवें पनीर हितून ट्रान्सफर केल्लें आसा. हितून न्ही आमी घातला विनेगर. सो मातशें सपोज तुमी टेस्ट करून पळयलें न्ही तुमकां मातशें आंबट लागतलें, विनेगराचें स्मेल येतलें. सो पळय हेका न्ही एक 2 वेळा न्ही थंड उदकान न्ही हेका वॉश करून घेवंक जाय. सो हेका न्ही अशें थंड उदकान न्ही बरें ताका अशें वॉश करून घेयात. गरम आहा न्ही हें. एक नाजाल्यार तुमी कितें करपाचें, टॅप नळा कडेन दवरून ताका न्ही तुमी वॉश करूं शकता. पण एक 2 टायम्स ताका न्ही बरें थंड उदकान न्ही बरें ताका वॉश करात. नाजाल्यार तें न्ही मागीर मातशें आंबट लागतलें खाताना, आनी नाजाल्यार विनेगराचो स्मेल येतलें. तुमी लिंबू घाला, विनेगर घाला, दही घाला, कितेंय घाला, पण अशें ताका 2 वेळा अशें न्ही वॉश करात. येस. ओके, सो हांवें हेका बरें वॉश करून घेतलां. आतां हें न्ही उदक आमकां काडून घेवंक जाय. जाता इतलें ताका प्रेशर लायात आनी उदीक अशें काडून घेयात.
सो बरें ताका पिळून घेवंक जाय. ओके सो जाल्लें आसा. अजून जावंक ना पनीर, टायम आसा राव. येस बंद कर. सो हांवें उदीक काडून घेतलें आसा. आतां ताका मातशें न्ही अशें एक सॉरी हें सो हातीन ताका न्ही अशें प्रेस करात. मातशें ताका एक स्क्वेअर अशें शेप येवं न्ही. ओके बरें ताका प्रेस करात. आनी आतां हेज्या वयर न्ही आमकां हेवी धरूंक जाय. कित्याक जितलें तेज्या वयर हेवी पडलें न्ही तितलें तेज्या भितर एक्स्ट्रा उदक बी आसल्यार न्ही तें भायर येतलें. ओके हांगासर न्ही हे म्हाजे एक स्टोन आसा म्हणजे हांव कितें तितून झरोवपाक बी बरें पडटा. हें मातशें हेवी आहा तें दवरता. मागीर तेज्या वयर हांव हें दवरता. मागीर जितलें तेज्या वयर वजन पडटा तितलेंच बरें. ओके जाल्यार आनी एक म्हाजे एक स्टोन आसा तोय दवरता हांव. सो अशें ताका प्रेस करा. उदीक पडटलें सकयल आनी आमकां न्ही हें 1 आवर धरूंक जाय. 1 आवरान आमचें पनीर मागीर रेडी. सो एक 1 आवर आमी रावया. आनी जेन्ना आमी ते स्टोन बी दवरतले पळय मातशें ताका शेप दियात आं. कित्याक पनीर मातशें स्क्वेअर आसता न्ही स्क्वेअर ताका अशें शेप दियात. मागीर तेज्या वयर हेवी दवरात. ओके कित्याक आतां हितून न्ही तें एक्स्ट्रा उदीक भायर येतलें आनी आमचें पनीर आहा पळय बरें सेट जातलें. सो 1 आवर रावया. आमी 1 आवर तुमकां मेळटा. पळोवया आमी कशें जाता तें पनीर. तुमकां आईक मेळोंक ना न्ही. आई हाय बरं सगळ्यांक असं घे. म्हाका ताका नाला म्हूण खबर आसा सगळ्यांक. हाय बरं सगळ्यांक. सो मम्मी हांगासर फ्राय करता किंगफीश आसलेले स्टॉक. हें पळयात. आनी मम्मी आयज नुस्तें खायना न्ही सो हांगासर करेला आनी केळी फ्राय आनी दाळ केला. शिव बोव मारता. वाड 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 खंय. हांवें म्हणलें राव मातशें. रितू येवंक ना अजून टायम आसा. हाय म्हणटा. हय खूब जाणां म्हाका कॉल करता रितिका मिस करता. विडियो येयना तुजे. आमकां रितिका हाय केलेलें जाय. खूब जाणां रितिका मिस करता खंय. आतां येतलो. ताका पयलीं विचारया पेपर कसो गेला. हांव तें विचारतलें पयलीं आयज ताका. म्हाका सांगतलो मागीर कितें खबर आहा. आपणाक काय खबर ना काय बरो ना. आतां हेच आयकपाचें हांवें. टील एग्जाम जायसर आपूण काय खबर ना काय बरोवंक ना. सो ताका लागून तो आतां पळोवया. सो तो आयलो की तुमकां मेळयता. सायकल सकयल आहा सायकल वयर हाड. हय तो वॉश करतलो. तो आयलो की तुमकां मेळयता. ओके जस्ट थंय जाल्लें जेयता तशी वयता हांव परत आपूण. मागीर आमी वयतलीं पणजी फुलां हाडपाक. कित्याक केन्नाय न्ही शिव सकाळीं वचून हाडटा फुलां. तुमकां सांगलें न्ही फाल्यां ताका इव्हेंट आहा. तो म्हटलं आयज सांजचें वचून फुलां घेवन येवया म्हटलें. मातशें हांव वयता भायर. घरा बसून बसून वाज येयलो म्हाका. अशें फुलां बिलां सगळें घेवन येयलें न्ही मागीर सकाळीं गडबड नाका ताका लागून. ओके चला मागीर मेळटा तुमकां रितू येयता तेन्ना. तो जस्ट जालें आमचें जेवण. जेयलें तुमकां मेळयता रित्विकाक. जेयलो मागीर ना पयलीं येयलो सायकल वॉश केलें ताणें. जेयलो आतां आपल्याक जॅम येता खंय. बेगिना व्हिडिओ काड खंय आपले आपूण न्हिदता खंय. मेळटा तुमकां बसला. पेपर कसो गेलो रे. गूड पळोवया मागीर ओपन डेक. हां ताका जॅम येता खंय. चल वचून न्हीद चल. जॅम येता खंय ताका. आनी सायकल पळयात चकाचक वॉश केला हांवें. दवरला हांगासर. हांवें म्हणलें हांगा तसो न्ही मातशें उदीक गळोनी म्हटलें. चल चल जालें म्हाजें 1 आवर. पनीर आतां पळोवया आमी जालें तें दाखयता तुमकां. सो हें पळयात काडून घेता. सो हें पळयात बरें जाल्लें आसा. हें पळय आनी सामकें सॉफ्ट जाल्लें आहा. ओके कट करून घेता. पूण जेन्ना तुमी पनीर करता न्ही सोमतें तेजी कितें रेसिपी करूंक जाय. एकदम बरें जाता. कित्याक आतां हें फ्रेश आहा न्ही ताका लागून. सो आयज हांव कांय करचें ना. जस्ट हें पळयात बरें जालां. सो हें पळयात आनी बरें सॉफ्ट जाल्लें आहा. ओके सो अशें तुमी पनीर करून न्ही एअर टायट कंटेनर घालून न्ही करून दवरूं शकता. आनी हांवें न्ही घेतलेलें 2 लिटर दूद. सो 2 लिटर दुदाचें न्ही इतलें जाल्लें आसा. ओके सो हें अशें करून न्ही तुमी चड दीस दवरनाका फ्रिजीन. जेन्ना हें फ्रेश आसता पळय तेन्ना तुमी कितें रेसिपी बीन करून तुमी खायात. ओके भुर्जी नाजाल्यार पराठा
नाल्यार तुमकां कितें जाय ते पनीरची रेसिपी तुमी करात. ओके. सो हितून ग्लास कंटेनर आहा पळय तितून घालून हांव फ्रिजीन दवरतलें. ओके. आयची रेसिपी कशी आसली म्हाका कमेंट करा. ओके. आनी खंय चुकला बी जाल्यार म्हाका प्लीज तुमी सांगात. ओके. सो टायम जालो 5:30. न्हिदलेलें हांव मातशें रितिका वांगडा आनी हेणें म्हाका सांगलेलें 5 रेडी जावं म्हणून. म्हाका तें कळकूच ना, न्हीद पडली म्हाका मातशी. हेणें मागीर कॉल केलें रेडी जावं नाका म्हणून. उठले तो न्हिदला, ताका हांवें हाडूंक ना, त्या न्हिदुनी म्हटलें. भायर सरला पावस येता दिसता न्ही. असं काळोख जाला. सांजचो जाता पावस कोणा खबर. म्हणजे अशें आसता तें म्हणजे सप्तसप्तांनी पावस सप्तसप्तांनी अशें 3-4 दीस अशें एंडाक पावस पडून तो वयता मागीर तो. ते बी गुडगुडो पावस. कितें जस्ट भायर सरला. सो हांगा न्ही हें आसा दुर्गा. पळय केन्ना वचोंक ना आमी शुना वचोंक जाय न्ही. आयज लास्ट डे. हांगा म्हणजे बस स्टँडार दुर्गा दवरता दिसता. केन्ना वचोंक ना आमी आनी आयज लास्ट डे खंय ना खबर आहा म्हाका. आयज यादूच ना म्हाका. पळय येतना या पार्किंग मेळना, कार हाडला न्ही. भायल्यान पांय पडले. म्हणजे आमी पणजी मार्केट दाखयता तुमकां. फीश मार्केट ना आमी येवपूच ना न्ही नुस्तें हाडपाक. हांव खबरूच ना. दाखयता तुमकां. सो हें पळय आमचें फीश मार्केट. आतां तेवटेन केला फीश मार्केट. कशी अशी ना आवय हांगा वचपाक जागो ना. बंद केला हांगासर. सो गाडीनी आमी तेवटेन पार्क केला. जाता. सो हें पळय फीश मार्केट. म्हाका असं नीव बांदतलें दिसता म्हाका न्ही. आवय सगळें मोडलें पळय न्ही. हांवें पयल्लें गोवा न्यूजार नीव तेवटेन तेवटेन केला फीश मार्केट. नुस्तें मार्केट गेलें खंय नुस्तें मार्केट आहा थंयसर. नुस्तें धाकटें केला. तोतापुरी पयशे नात. खूब येयला. बरी दिसता मार्केट. आहा फुलां भरला सारकें. कशें रे 70 खंय 70 रुपया मिटर. बरें आहा फ्रेश आहा. थोडेशें घाल. थोडे घातला पळय न्ही. अरे तुम्ही सुकता मरे दी आमकां तरी दी. आमी ते देवाक घालता. हे मिक्स घाला. कितलेचे हाव मच 100 रुपयाचे. 1 2 3 हे कोल्हापूरचे खंय आणि हे बेंगलोरच्यान. फामाचे बरीच फामाचे न्ही. फ्रेश आहा पण 200 रुपये किलो. आता एक न्यू ऑरेंजीस येयला दाखयता तुमकां. हें पळय मिनी ऑरेंजीस. तुवें हाडलेले भशेनात. खूब स्वीट आहा हें. सो आमी आयला तातो च्या पिवपाक. भूक लागलें म्हाका. सॉलिड भूक लागलेलें. आयज घेतला हांगा चणा कितें चणा मसाला न्ही. हांवें पुरी घेतला. पुरी केन्ना हांव घेना ऑयली आसता म्हणून. पूण आयज ट्राय करया म्हटलें. च्या सांग ताका. तुजे पावली आमी पणजींतल्यान वदोळूच. आनी म्हाका न्ही व्हिडिओ एंड घेवपाक यादूच ना. आयले आनी हेजे स्टडीज घेतले पयलीं. मागीर जेयले इल्लेशे आनी न्हिदपा येयलें आनी म्हाका खबरूच ना व्हिडिओ एंड घेवपाक. न्हू रे. रितिकान म्हाका याद केलें. ओके. सो दोन बड्डे आसलेले. हांवें वीश करपूच नासलें की व्हिडिओ हांवें घालूंक ना न्ही. सो तांकां पयलीं हांव वीश करता. ओके. बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे लीना रॉड्रिगीज. विशींग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमची हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे लीना रॉड्रिगीज. सो आनीक आसा सांतना कार्दोजो फ्रॉम नावेली. बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे सांतना. विशींग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे सांतना कार्दोजो. या रे विश कर. Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. Happy birthday. सो खूब दीस जाले नांव बीन घेवंक ना तुमचें. सो म्हटलें थोडेशें नांव वाचता. रिचर्ड डिसोजा, रोशनी बांदोडकर, सेबेस्टिना फर्नांडीस, मेली फर्नांडीस, नीना नाईक, मारिया रॉड्रिगीज आनी एलिस्टर दे अराजो.
इथलेच नाव घेता आणि हो ब्लॉग मी हांगा सेंड करता. ओके, तो व्हिडिओ आवडलो जरा लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर. यो बाय बाय. Bye. I love you, friends. Please see you, comment, share, subscribe to my channel. चला बाय. Bye.